विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनी पळयत आशिल्ले सर्व आमगेल वीक्षकांक नमस्कारो स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्रातून आज ही प्रारंभ जावचे हे नवीन कार्यक्रम विश्व कोंकणी यात्रा. आंध्र प्रदेशाचे राजमुंद्री थंय विश्व कोंकणी केंद्रातून केलेले सुमार 1200 किलोमीटर दूराचे एक यात्र मात्र न्हयशी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्यांतू विंगड कडेन आम्ही केलेले एक सुमार 7000 किलोमीटर दूराचे एक यात्रेचे चित्रण तुमका हांत मेळटा. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्यांतू आशिल्ले कोंकणी उलोवचे जनाले जनजीवन दाखल करच्या खातीर केलेले हे कार्यक्रम विश्व कोंकणीचे एक सुदीर्घ यात्रा जावन आसा, एक अपूर्व यात्रा जावन आसा. ह्या एक विश्व कोंकणी यात्रा म्हणलेल्या कार्यक्रमाचे परिकल्पना केलेले श्री नंदगोपाल शणै ह्या बद्दल कसं सांगता ती म्हण पळोवया. विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे सर्व वीक्षकांक मेगेले मोगाचे नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक गोत असल्यावरी विश्व कोंकणी केंद्र कळवलाल सुमार वर्ष तकून कोंकणी भास साहित्य आणि संस्कृती खातीर मस्त काम करता आसा. आमगेले कोंकणी समाज बांधव व्हड संख्येरी तांगेले मूलस्थान सोडून विंगड गांवांतू पुराय राबून जीवन करता अशें आमकां सर्वांक गोत आसा. तशीच एक जागो आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा येया ह्या जाग्यारी आशिल्ले आमगेले कोंकणी समाज बांधव कशी तांगेली जीवनशैली संस्कृती आणि भास वरून घेवन वाडोवन घेवन आसाची म्हूण आमी पळोवया. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्यांतू राबिल्ले कोंकणी जना पैकी सुमार 70% लोक केरळातून स्थळांतर जाल्लो आणि 30% लोक उडपी, मंगळूर, पुत्तूर अशी कर्नाटकातून स्थळांतर जावन थंय वास करतची आता सुमार 150 वर्ष जाले. थंय सुमार 150 कुटुंब कोंकणी उलयतल आसात. म्हळ्यार सुमार 500 लोक थंय विंगड गांवांतू हळ्ळेंतू वास करून राबलींती. राजमुंद्रींतू आमची गेल जनाक एक मेळ करचीत आसले एक युनायटिंग फोर्स म्हळ्यार नंद्याल रघुवीर शणै हांणी हांगा आमगेल कर्नाटकाचे आणि उडपा लागीं आसचे दोड्डेरंगडी गांवाचे. हांणी थंय गेलेले तेन्ना पळयल प्रकार सुरे पिळीची, दोन्ही पिळीची जावं तिन्ही पिळीचे येतना म्हळ्यार आत्ताशिल्ल्या चेडवान कोंकणी उलोवचे सगळे सोण सोडले. मात्र न्हयशी आमगेल खंयचेय संस्कृतीक आचरणेंत तांणी भाग घेना आशिल्ले. तांणी एक टायप आंध्र प्रदेशाची जावन गेलेली ती. अशी पळयतना तांकां मना बेजार दिसून तांणी एक आमगेल समाजू म्हणून मस्त कष्टांनी एक साहसू म्हूण सांगवेत अशी करून एक समाज बांधून हाडलेलो आसा. आता त्या समाजांतू मस्त कार्यक्रम चलतात. हांगेले एक कथा हांणी कसं केल्ले ह्या विशयांतू आणि हांगेल मुखावेल सोपन आसा सगळ्यांनी कोंकणी उलोवचें म्हळ्यार आमगेल जनांनी कोंकणी उलोवका म्हळ्यार हांगेल सोपन आसा. हाजे खातीर हांणी कसं केल्ले म्हणलेले हांगेले उतरांनी आयकुया. कशी म्हळ्यार एक 5 वर्सां फुडें आमगेल गुरुवर्य संयमेंद्र काशी मठाधीश संयमेंद्र स्वाम्यान आम्ही तांकां भेटी गेले तेन्ना तांणी एक विशय सांगिल्लो आसा. आंध्र प्रदेशांतू आमकां 13 डिस्ट्रिक्ट आसा. 13 डिस्ट्रिक्टांतू अराउंड सुमार एक 10-12 डिस्ट्रिक्टांतू आमची गेले आसा ती म्हळ्यार म्हाका एक कळीत येयला आसा. तशें हांव कसं केलें म्हळ्यार म्हाका टायम मेळ्ळो तेन्ना प्रति डिस्ट्रिक्ट वचून थंय एक फॅमिली आयडेंटिफाय करून त्या फॅमिली तुमगेल रिलेशन्स कोण आसा तुमगेल रिलेशन्स कोण आसा पण पळयतना लागला की 10 डिस्ट्रिक्टांतू अराउंड एक म्हळ्यार ह्या मुल्ल्या दाखून त्या मुल्ल्या डिस्ट्रिक्ट डिस्टन्स 800 किलोमीटर डिस्टन्सांत वरके प्रति डिस्ट्रिक्टांत आमची गेला आसा. जाल्यार कसं म्हळ्यार आमकां राजमंड्री म्हणजे एक आध्यात्मिक नगर आहे. हंग सराउंडिंग 50, 40, 30 किलोमीटर सराउंडिंगातू एक हळ्ळींत दद्दा फॅमिलीज आसात. तशी आमकां तांकां एक फॅमिली मेळ्ळून आमी टायम मेळ्ळा तेन्ना हळ्ळी वचून हांगा एक समाज प्रारंभ केला.
हे समाज प्रारंभ केला हंगे एक विशेष कसं म्हणाली आमगेले मातृभाषे कोंकणी बट हंग हल्ली कसं झालं मला 3 जनरेशन पुढे येईल मी 1-2 जनरेशन चिक्के दोन्ही जनरेशन आमची गेलं उलटे उणी झालं कोंकणी उलटे 3 जनरेशन म्हणताना आ कोंकणीचे संस्कारू नाश झाले कोंकणी भाषे नाश झाले त्यात आमके आम्ही ते संस्कार आम्ही एक समाज जाऊन एक पुरा जन एक मेळणू आमगेला विशाखापट्टणम नेल्लूरू तशीच आमगेला कर्नूल पुरा आम्ही एक मेळणू प्रति एक 3 महिने 4 महिने एक पंत आम्ही पुरा जनांनी मेळत तशी प्रोग्राम ज्याला अशी मेळची म्हळ्यार कोण येतो येनात ताजी खातीर आमकां तो श्रावण महिना म्हळ्यार बायल मनशांक भारी इष्ट आणि ते एक देवील एक प्रत्येक जाल्यार एक महिने तशें अनगोन आम्ही त्या ताजी खातीर सामूहिक कुंकुमार्चन सत्यनारायण व्रत तशी ಕೆಲವು कार्यक्रम करून घेतलेला असं तशें जन गॅदरिंग देवच्याक एक अवकाश केला तशी अनेके मुखार आम्ही कसं म्हळ्यार एक डिफरंट कार्यक्रम म्हळ्यार आमचे कोंकणी संप्रदाय केलो संबंध पडलेला जीएसपी संबंध पडलेला मुंजी आणि तसले एक कार्यक्रम करून घेऊन पुरे जन मेळणू आणि नेक्स्ट जनरेशन कोंकणी उल्लोक सकट जनांनी कोंकणी उल्लोच खातीर आम्ही त्या नेक्स्ट जनरेशनाक वरके चेडवांक आम्ही हे कार्यक्रम कोंकणी उल्लोनु ಏನತ್ತಿಲ್ಲ थोडे शिकवत तशी आणि रेग्युलर युट्यूबार की तंत पळोवन घेऊन तुम्ही शिकात म्हणून तसले एक प्रेरणा देऊन घेऊन आमगेले कोंकणी भाषेक आमगेले समाज हाजी खातीर आम्ही प्रयत्न करतो आता कसं म्हळ्यार आमगेले घरण मूळ हांव जन्म जाल्यार घरण कशें म्हळ्यार आमी एक संघ सेवेंत एक आमी काम करता आशिल्ले तशी असताना आम्ही नंद्याला म्हळ्यार कर्नूल डिस्ट्रिक्ट नंद्याला पेंटांत आम्ही व्यारा वट्टे एक संघ सेवा करता आशिल्ले त्यातून कसं जाता म्हळ्यार आमी तेलुगूचे नमनवार संघाक आम्ही तांगेले वट्ट मेळताना तेन्ना आमकां एक मना दिसता आशिल्लें आमगेले कोंकणी संप्रदाय खातीर आमी कशेंय करतना कशी देवा म्हणून एक आलोचन करता आशिल्ले तेन्ना आमकां कशें दिसता म्हळ्यार हे आमचे गेले हे आमगेले स्टेट आमगेले आंध्र प्रदेश स्टेट वाईड आमची गेले आशिल्ली निमिती ओ हांक मुखार आमी वट्ट केलें म्हणून जाल्यार आमकां सपोज सामाजिक जावन मेन कोंकणी जन सामाजिक जावन अभिवृद्धी जावका सामाजिक जावन अभिवृद्धी जातना आर्थिक अभिवृद्धी जाता तेन्ना पुरा विशयार एक अभिवृद्धी जावका म्हणून आशेरी आमी हे कार्यक्रम करता असं तशें आमगेले एक प्रयत्न कसो म्हळ्यार ह्या जिवनेंतू आमी जन्म जाल्ले आमगेले एक जाती आमी जन्म मातृभाषेक कसं कॉन्ट्रिब्युशन करतना म्हणून आमगे प्रयत्न आमकां आयडेंटिफाय जाल्ले लागलाग एक 150 फॅमिली वयर आमकां आयडेंटिफाय जाला म्हळ्यार आमगेले पुरा डिस्ट्रिक्टा वट्ट जावन 150 फॅमिली टू 200 भितर अशा प्रमाण आमकां 150 फॅमिली आमकां कॉन्टॅक्टर आसात म्हळ्यार आमी हे पुरा डिस्ट्रिक्टांतू एक आमगेले जीएसपी समाजा खातीर आमी सर्वे केलो करना म्हाका आमकां अराउंड एक 150 फॅमिली आयडेंटिफाय जाला की आमकां हे नाशिल्ले गोत नाशिल्ले फॅमिलीज केलो आसत एक 50 फॅमिली मागीर एक 20 फॅमिली इंटरकास्ट करून आमगेले जाती सोडून गेलेले आसत तांकां आमी हाडचे कश्टा विशयी तसो एक मेगेलो अंदाज एक 50 फॅमिलीज आसत तांणी आमी आमगेले हे कोंकणी संप्रदायाक तांणी हे नाती आमगेले जीएसपी संप्रदाय हे नाती ऑलरेडी तांणी तांगेले सेकंड वर्के तांणी तेलंगांच्यान मायग्रेट जाले रिजन म्हळ्यार तेंची आमगेले एक ऑलरेडी एक 4-5 फॅमिली हळ्ळी गांवांत आसा म्हणले की तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार थंय तागेले दोळे एदरा जल्ला लेकलो चल्लो तांगेले फॅमिली फ्रेंड तान्ने ह्यो चल्ला आनी तिचे लिस्ट पडताना दोग जनाल मेंटालिटी एक आसता तेन्ना जाती म्हणून येनशी आमगेले एक संबंध म्हणून तशी एक डेव्हलप जावन मेगेलो अंदाज 50 फॅमिली आंध्र प्रदेशान तो आमची गेले समाज सोडून गेले आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाण राज्याचे ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ವಿಜಯನಗರಂ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಗುಂಟೂರ್ ಪ್ರಕಾಶಂ ನೆಲ್ಲೂರ್ ಚಿತ್ತೂರ್ ಕಡಪ कर्नूल तिरुपती हैदराबाद आणि अशी साबार प्रदेशांतू शिंपून घेवन वासुकोर्नसचे आमगेल जन हांगेली खबर आमगेल विश्व कोंकणी यात्रेचे संदर्भारी आमगेल गमनाक आयली आयचे आमगेले काणी राजमुंद्रीचे कोंकणी भोंवडाली आणि ती काणी आयकूच फुडें राजमुंद्रीचे सान परिचय करून घेवया राजमुंद्री एक सुंदर पुण्यक्षेत्र हांगा होळची न्हंय गोदावरी एक पवित्र न्हंय म्हणून घेता आंध्र प्रदेशाचे सांस्कृतिक राजधानी म्हणून नाव पाविले राजमुंद्री पुष्पोद्यम प्रवास इतिहास कृषी
आर्थिकता आनी हाचे पारंपरीक दायज्या खातीरी नांव पावलां. राजमुंड्री, राजमहेंद्रपुरम असल नांवांनी आपयत आसचे हें नगर राजराज नरेंद्र म्हणलेले पयले राज्याडळीत केल्लेले रायाल निमित्त राजमहेंद्रवरम म्हणलेले नांवा नंतर ख्याती पावला. गोदावरी न्हंयतू दोणी विहार, गोदावरी न्हंयक बांदिलेले सुंदर सांकोव पळोवका जाल्लेलेची. असले सुंदर राजमुंद्रीक आयिले पयले कोंकणी कुटुंब केरळाचे तलचेरी मुळाचे, जाल्यारी मद्रास तुकुनू आयिले श्री वरदराव कुटुंब. होटेल उद्यम राजमुंद्रींतू आरंभ केलेले श्री वरदराव हंगेले पूतू नावाधिक मृदंग कलाविदु श्री ವಿ ಕಮಲಾಕರ್ ರಾವ್. प्रख्यात मृदंग कलाविद श्री ವಿ कमलाकर राव तांणी हांगा राबून आसात. हांणी सुमार 87 वर्साचे वयोवृद्ध जावन आसात. हांणी देशाचे टॉप रँकिंग मृदंग कलाविद. हांकां केंद्र संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळा. मंत्रालय क्षेत्र आनी श्री कंची कामकोटी क्षेत्राचे आस्थान कलाविद जावन आसात. हांणी श्री पालघाट टी.एस. मणी अय्यर हांगेले शिष्य जावन आसात. कमलाकर राव कसं सांगता ती म्हण पळोवया. म्हाका कोण म्हगेले अज्जो तरी आशिल्ले सगळे बारीची इద్దరు ಒಟ್ಟು 5 जन चेल्ले 5 जन चेल्ली तांणी व्हडले फॅमिली. तांकां ते दिसाक जेवण वचचे बारी कश्ट आशिल्ले म्हूण आयकल्लें. तावळी एक दीस तांणी भार सोडून दामोदर मांतू आनंदराव तांणी दोगांक घेवन हॉटेल स्टार्ट केलें. हॉटेला नांव उडगास मद्रास केफी म्हणून उडगास. मद्रास हॉटेल मद्रास केफी. तावळी म्हगेले बाप्पा म्हगे बाप्पल्यो दोग जाण तिगी तांणी तेगे जाणय मद्रास हाडले. म्हगे राज्याल कोणगी म्हगे बाप्पाल कोणगी आशिल्ले थंय तांणी हॉटेल करून नाशिल्ले तांणी सुट्ट आशिल्ले. तांणी मागीर 1905 तूं राजमंड्री आयले. राजमंड्री सगळे आयले. राजमंड्री येवन हॉटेल स्टार्ट केलें. हॉटेल कोणे केशव बाप्पा, दामोदर मांतू, अन्न मांतू आनीक म्हगे बाप्पा तेगांनी हॉटेल स्टार्ट केलें. तांणी शिकोरचे सगळे. म्हगे मांतू स्वीट घालताले. अन्नेक मांतू तेगी काराबुंदी पकोडी सगळे घालताले. म्हगे बाप्पा तेगे रांदप करताले. तशें हांव बारी लायक आशिल्लें हॉटेलां. तावळी तशें आसली तावळी म्हगे अन्नेक मांतू तेगे वामन मांतू पुड्डी विकताले. नांकाचे पुड्डी स्मोकिंग ते विकताले. ते विकताना तांणी टीन्स तावळी कोणगी एकले येवन इंग्लिशान की उलयताले की वामन मांतू बारी लायक उलयताले इंग्लीश. ताणें उरलोच इंग्लीश आयकून तूं कशें सांगास तूं यो तूं हांव व्हरता तुका तूं काम दिता म्हणलें. पूण ताका एक्सेस डिपार्टमेंटा भितर साने कामाक घातलें. तशी ही बिकेम प्रोहिबिशन ऑफिसर, स्टेट प्रोहिबिशन ऑफिसर. अन्नेक म्हगेलो बाप्पल्ली तिगे केशव बाप्पा म्हणून ही वॉज LMP लायसेन्शिएटेड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. मद्रास शिकिल्लो तो. येवन हांगा घेवन ताका तिगे गव्हर्मेंटी तर्फेन एक 6 गांवां भितर ताका हॉटेल डिस्पेन्सरी दवरून थंय तिगे ताका ताणें तें करून तो डॉक्टर जावन तो आशिल्लो. आनी तिगे हॉटेल आशिल्ली तवळी बाप्पाक तिगे तहसीलदार ऑफिसां भितर एक पिऊनशी मेळ्ळें जागो. थंय आसतना सांगटूर सूर्यप्रकाशम म्हणटा न्हू
He was first chief minister of Andhra Pradesh. But then he was an advocate. तो इतकी तसला राग सायताल ते कोर्ट आशिल्लें. आई तळी बाप्पा उलयतना बाप्पान ताका उलयतना ताका भारी ही वॉज इम्प्रेस्ड. तो म्हणाल की म्हाका कुक्कू जेवका कोणी येतला पळय म्हाका रांदप करच्या कोणी ना म्हणला. हांव येता म्हणाल की बाप्पा तुका रांदप करच्या ये म्हणला. बाप्पाला रांदप पूण ताका भारी खुश जाली. Later, after 2-3 years, he left for London. ते बारेटला शिकू वते बाप्पा दुड्ड दिवन तूं हॉटेल दवरून घे म्हणला. तशी हॉटेल स्टार्ट केलें बाप्पान. 1935 तूं आमगेली बिल्डींग येयली. ते बिल्डिंगान तूं दोन कूड देवां कूड म्हणून वेगळे दवरलेले पब्लिकाक येवत तशी. तातूंत एक मृदंग वाजयतलो एक पद म्हणटलो अशें. बाप्पान सद्दां अशी राती सकाळी राती 8-2-10 सकाळी 5-2-7 6:30-7 सद्दां सकाळी पुजेक एक धूप घालच्याक हॉटेला भितर वचून ते मृदंग वाजयतलो वचून हिंगालो दवरतालो. ताणें मृदंग खाली आसतालें. हांव थोडे 5 वर्सां म्हाका हांव ते घातली की मारतालो अशीच चेडूं. बाप्पा आशिल्लो बापान म्हणचें आशिल्लें. बापान म्हणलें कशें पळय हांव म्हणटा न्हू ते मृदंग वाजयतालो ताका जाल्यार शिकून दी तूं म्हणला. ताणें अशें ते फंडमेंटल एकटा मस्त कोत्ता ताका बट सांगेल सगळें हांव वाजयतालो. ताका भारी खूश जाली. धवल बापान लोकल विद्वान एकलो वारणासी ज्ञानशास्त्री ताका दवरलें. ताल्ल्यागी 3 वर्सां शिकलो हांव. एप्रून दिवन म्हाका ऑडिशन दिलें. प्रोग्राम दिले नेक्स्ट डे ऑडिशन कमिटी म्हणून आकाशवाणीत फर्स्ट टायम येयलें. म्हगेले मृदंग वाजयतना बाप्पान राजमंड्री कसं फंक्शन कोण निमगला रे अरे वचून मृदंग वाजय म्हणाला. तो कोण म्हण करतना पद म्हणटलो कशें म्हण करतना ते वचून वाजयतालो. आमचे गेले लोक म्हणून आमी सांजतांदूळ न्हू मंडपेट म्हणल्यार एक गांव आसा. दवडेश्वर म्हणून एक गांव आसा. गोकर्ण एक गांव आसा. ते सगळे हॉटेल येवची आमचे गेला येयले सगळे हॉटेलचं दवरला. तांकां कोणाक आमचे गेले वतना सगळे तेलुगू उलयताय वत्तस उलोवच्या कोणी नाची. एक पटी स्वामी कलकत्ता वतालेंची सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी. तांणी वतना बाप्पान वचून तांचा रिक्वेस्ट केलें. बाप्पान तांकां कशें जेवणाचें एअरपोर्ट करून मस्त वताले. तांणी एअरपोर्टान तांकां भारी खूश जाली. येतना तांणी देंवलेचें देंवन जेत तवळी बाप्पान तांकां सगळें एअरपोर्ट करून तांकां हांगा सगळ्यांक पुजनी ते एअरपोर्टांनी करून तांचे जाग्यार मृदंग व्हरला. व्हडले स्वामी गेले भारीशे लायक आशिल्ले. तांणी मागीर 3 वर्सां नंतर हांव खुच्चे येवंक थंय आशिल्ले स्वामी वचून पांय पडटना उठरे कमलाकरा म्हणलो. म्हाका आश्चर्य जालें. 3 वर्सां नंतर दिसाक 1000 जन पळयता जेन्ना कसो लोट गासो म्हाका दोळांत दय म्हाका कसो जालें म्हणून. मागीर 8 वर्सां मृदंग वाजयता कच्चेर वाजयता. मागीर 8 वर्सां प्रोग्राम दिता. मागीर भयण म्हणटाली 3 मनशां मृदंग वाजयता प्रोग्राम दितालो. तशें हांव आजीकय म्हळ्यार नियरली 78 years जाले हांव मृदंग वाजयता.
राजमुंद्रींतू वर्सा एकपटी सामूहिक चुडी पूजा आणि सत्यनारायण पूजा आयोजन करतात. हे आयोजन करच्यांतू एक व्हड ध्येय उद्देश आसा. ताका समळारी कोंकणी उल्लोचे आमगेले समाज बांधवांनी मेळका, तांगेले आचरण, तांगेले संस्कृती तांणी थंय प्रकट कोरका. अशी मेळ्ळेल तेन्ना तांगेले विचार विनिमय तांणी कोरवेत. बंधू बांधव्य वाडता, प्रीती वाडता, तशी एकल्याल विचार अनेकल्यांक कळता. तांणी सतत संपर्कारी आश्वेत म्हणलेले ह्या एक आयोजनेचे उद्देश जावन आसा. दूर दूर पसरसून गेलेले कुटुंब ह्या वेळारी हांगा मेळटात. विंगड विंगड हळ्ळे तुकुनू, जिल्हा केंद्रातुकुनू ह्या कार्यक्रमाक मस्त अभिमानू आणि मोग दवरनू जन येवन मेळटा आणि ह्यो कार्यक्रम विजृंभणेरी चलती तशी तांणी करतात. परमपूज्य काशी मठाधीश श्री श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले आज्ञानुसार तांणी आंध्र प्रदेशाचे कोंकणी उल्लवचे गौड सारस्वत समाजाचे लोकांक एकत्र मेळवचे काम श्रद्धापूर्वक जावन प्रारंभ केले. सामूहिक चुडी पूजा, सत्यनारायण पूजा, सामूहिक सशब्द पूर्ती कार्यक्रम, युवजनांक प्रेरणादायक कॅम्प, कोंकणी भजन शिकोवच कार्यक्रम अशी तांणी आयोजन संघटन कोरून मस्त कार्यक्रम केलेले आसा. आंध्र प्रदेशाचे सुತ್ತमुत्तू सुमार 800 किलोमीटर व्याप्तींतू आसचे विविध जिल्ह्याचे आणि गावाचे लोकांक हांनी एकत्र मेळोवच्यांतू यशस्वी जाल्लींती. पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं नवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच किञ्जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये कुशोनिमिषस्रग् वाचस्पतिरुदारतीः असो अपलिलयन्ताम् इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्नाः. जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे. सगळ्यांनी म्हणता जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे. बोला అందరు వాయిస్తో గోవింద నామం వినపడాలా, ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలి. గోవింద 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 కన్ననానా హరే కన్ననానా హరే కన్ననానా బళ కందనానా బళ కందనానా. దీపాలు వెలిగించినందరూ కూడా ఓం ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచారైరభ్యర్చ కుంకుమ బొట్టు పెట్టి దీపం ముందుకి పుష్పము అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేయాలి. దేవదేవతాభ్యో నమః సకల పూజా పరిపూర్ణార్థే అక్షత పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ఈశ్వనామ రూపాభ్యాం జాదేవి సర్వమంగళాదేవ సంస్మరణాత్మం అంతరదో దేవమంగళం లాభత్తేషాం దేత్తేషాం బుద్ధేషాం పరాభవ ఏషాం వందే భస్యావో హృదయస్తోదార్పణః అవనామ హంతారం దాతారం తరసం జగన్నాథః భవజగన్నాథ కపాల రుణవదారః వకర్ణశ్వర్ భగన్నో హేరం స్కందవరగనాథపదే నమః భావనయా ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి. పద్మవర్ణ హంతాం హోపయే శ్రీయం హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. మందిర సుమారంగే నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సూత్రణాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సహస్ర చైతన్యాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం స్తుతే. అందరూ కూడా ప్రార్థన చేసినట్టుగా భావించి అమ్మవారిని తలుచుకుని ఎల్లప్పుడూ కూడా సకల సౌభాగ్యాలతోనూ అష్టైశ్వర్యాలతోనూ తొలతూగుతూ ఉండాలి. మేమేంద్ర స్వామి వారి యొక్క కృపకి పాత్రులవుతూ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ యొక్క మన ధర్మాన్ని నిలబెడుతూ స్వామి వారికి జయము జయము. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ.
नायक उलयताय तांगेले त्यांनी उलयताय काय तांकां दिता तुमी आयकय. तशीच एक खुशीच विषय म्हळ्यार एक कन्नडार एक गादे मात आसा की मनसिद्धरे मार्ग म्हणून काय तशीच हंग आम्ही येऊन पडयतान की ऍक्च्युअली हंग प्रॉपर ಆಗ್ತಾನೆ मस्त उणी जन मस्त डिस्ट्रिक्ट अतकून ಒಟ್ಟು जावन येऊन हंग इतले जन ಒಟ್ಟು करून करची म्हणते कष्ट काम नाही. सम्मान दिलेला का आज एक पूजे बसयलेला का मक्का निमिगेल बायले डॉक्टर रेखा प्रभुक आम्ही 15 वर्षातून विजयवाडा असाची शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट आय एम अ कार्डियक सर्जन so we have been practicing in Vijayawada for the last 15 years so आणि भारी लायक ऑर्गनाइज झाला या प्रोग्राम मस्त जन आयलेंची लास्ट टाइम आम्ही 4 वर्ष पूर्वी तिरुपती आयलेंची that time also crowd bahar like asle आज ఈ crowd bahar like asa అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను జగదీష్ హెగడే అని చెప్పి వరల్డ్ కొంకణి సెంటర్ ఉంది మ్యాంగ్లూరులో. వరల్డ్ కొంకణి సెంటర్ అధ్యక్షుడు సిఏ నందగోపాల్ షణే అని ఆయనది ఒకటి దూరదృష్టి ఏమంటే మన జిఎస్బి సమాజం వాళ్ళు ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎలా వచ్చారు, ఎప్పుడు వచ్చారు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి ఏం సహాయం కావాలి అవన్నీ మనం ఒకటి డాక్యుమెంటరీ చేయాలని చెప్పి ఒక 2 months నుండి మనం మ్యాంగ్లూరు నుండి బయలుదేరాము. మీ దగ్గర కూడా ఏమైనా కార్యక్రమాలు జరిగితే మమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానిస్తే మేము తప్పకుండా వచ్చి మీతోటి పాటు మేము కూడా పనిచేస్తాము. మనం రాష్ట్రాలు వేరైనా సరే టీఎస్పీ అంతా ఆంధ్రాలో ఉన్న తెలంగాణలో ఉన్న ఒకటే టీఎస్పీ. మనం అందరం మీరు మాకు బంధువులు, మేము మీకు బంధువులం. అది నేను అంతకంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. తర్వాత ఆర్థికంగా కూడా మేము మా సభ్యుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాండ్ టు మౌత్ ఈ రోజు వచ్చిన సంపాదన ఈ రోజు కుటుంబ పోషణకే సరిపోయే స్థితిలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలే మావన్నీ. त्या स्वाम्याला मार्गदर्शनारी आणि तांगेले आशीर्वाद हे मुखार सोडादी एकेकला प्रयत्न करते जाऊचे नाही. आम्ही एक उलेला अनेकला अर्थ जे आम्ही एक उलेला अनेकला त्यांनी विंगड लेखतात सो तशी मुखार हेल्ले ओर मत बट आमगेले युनिटी बार लायकस तुम्ही हैदराबाद जीएसपी तुमगेला भजन मंडळी पडतात मग केदने उडगाचे टीम मस्त लायकस ಕೆಲವು ऑर्गनायझेशन केले निमित्त कसान प्रोग्राम दवरल्यार आम्ही लागी येतात ती म्हणून पळोवचे तांतू कसा म्हळ्यार फर्स्ट आमकां चेडूं आताशील जनरेशन नेक्स्ट हायस्कूल कॉलेज चेडूंक आमी लागी घेवका म्हणून यूथ मोटिवेशन कॅम्प म्हणून तिरुपतींत केलें भारी सक्सेस जालें. एपीजीएसबी संघाचे अध्यक्ष जावन आसचे श्री व्यंकटेश रत्नाकर मल्ल्या हांणी आमकां उलोवचें मेळ्ळें. हांणे सांगचे प्रकार तेदना हांगा येयले जन होटला व्यारो असल व्यारांनी कोरून मुखार आयले जिवनांतू मागीर कोंकणी उलोवचें मस्त उणी चला म्हणून आतां ह्या संघा मुखेन मस्त काम हांणी करता देखून ह्या एक आमगे संस्कृती हांगा जिवीत आसा म्हणून विचारू हांणी सांगलो. వెస్ట్ గోదావరి ఆమె జల్లెలే జంగారెడ్డిగూడెం పోలవరం గ్రామం అంత ఆమె అప్ 1971 నారి విశాఖపట్నం గెల్ల 52 years బ్యాక్. యాక్చువల్లీ మగలే ఫాదర్ ఫ్రమ్ తొర్రూర్ 150 years back when he was a bachelor San Prayari Rajmundry आयलो. राजमंड्री एक वरदराव मामून आशिल्ले त्यांनी कोचे आळ त्यांनी हांगा 4 हॉटेल देऊन चांग जावन आशिल्ले ताका तंतु बाप्पाने तंतु काम करून सिके सर्विस एन जायना पडे तांगेले ब्रदर्साक सिस्टर्साक सगळ्याक घेवन येवन अम्मा बापाक सगळ्या घेवन येवन हंगा राजमंड्री सेटल जाले. त्यांनी सेटल जावन तांगे ब्रदर्साक सगळ्या बर्थडे सिस्टर्साक त्यांनी 4 जण ब्रदर्स आनी 3 जण सिस्टर्स तांगे सगळ्यांक बर्थडे करून एक कಡೆ एक तांका प्रोफेशन एक होटल दवरून दिले. 8 जण ब्रदर्स आम्ही सगळ्यांक कामारी वेंगड गावांक तिरुपती 4 जण गेलाय. तिरुपती एक प्रोफेसर जावन एकलो आनी एकलो केंद्रीय विद्यापीठांत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तशी कामा खातीर स्प्रेड जाल्ले. एक जीएसपी వాళ్ళు एलपीजी बास जावन आशिल्लो ताणें तिरुपती येना पडे म्हाका पळोवन अरे तो येता म्हणल्यार तांणी घेवन येवन म्हाका तिरुपती तकून विशाखपट्टणम घेवन येवन तांगेल्या ऑफिसांत म्हाका काम दिवेलें.
71 జూలై అంతా विशाखापट्टनम स्टेप कल तयिंची काम कोण मगेली म्हाका वर्डीक गोपालपट्टनम म्हणून विशाखापट्टनम तुले तयी वर्डी कोण घेतले म्हाका दोग जण चल्ले 2017 रघुवीर माम म्हणून अंजाल दुखणे रघुवीर माम मेळ म्हाका ते माम येव न्हू तूं केल्ले अशें सांग हें केल्लें म्हण म्हाका आयकलो आता आमी APGSP म्हणून दवरया पुढे तेलंगाणा आंध्र मेळ आशिल्ल्यापुडू सगळे ఎక్కువ आशिल्ले आता तेलंगाणा सेपरेट जायनापडे आंध्रात एक GSP दवरका 13 डिस्ट्रिक्ट तवळी ते 13 डिस्ट्रिक्टांतू GSP వాళ్ళు कोण आस म्हणू रघुवीर मामू नेलूरा तुकरो एक मुरलीधर कामत मामू ऐसी 54 जण आणि अड्डतीगल म्हणून एक एजन्सी एरिया आसा राजमंड्री डिस्ट्रिक्टांतू अंतु एक सुब्रह्मण्यम मामून एकला पुत्तूर अंतु पुत्तूर चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पुत्तूर ये सगळे डिस्ट्रिक्ट एक एक लागा मेळ्ळू सगळे आम्ही एक कमिटी फॉर्म जावनु 2018 अंतु अगेन वी स्टार्टेड GSP म्हणून APGSP म्हणून एक स्टार्ट केले तब लगन टिल टुडे मला आता 2023 पराने सेक्टर के 13 डिस्ट्रिक्ट भोवनु कोण GSP आलेस म्हणून तांगेल सगळं आम्ही मेंबरशिप गावनु तांगे सगळं मेळ्ळू एक एक लागा एक एक नंजाला अंत एक लागा ಏನ್ ಸಗ ಮೇಳ್ಳು ಹಂಗ 2018 ಅಂತೂ ಹಂಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ದವರ್ಲೆ ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಅಂತೂ ತವಳಿ राजमंड्री वर्ल्ड मीटिंग जायन पड़े तंतु मक प्रेसिडेंट को मक सेलेक्ट कर ले तबली एक कमिटी फॉर्म जाऊन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नॉर्मल ट्रेजरर तैसी जाऊन तबल लगुन 18 तोगुन एवरी ईयर एक एक काम एक मूंजिकाई एक षष्ठी पूर्ति म्हणू चिरडवांक मोटिवेशन क्लास म्हणू हे सगळं करच्याक आमकां स्टेट शेल्टर ना आशिल्ले आमी कमिटी 5-6 जण स्वामी काही चातुर्मासा बेसताय काही आसाय साउथ इंडिया काही आसल्यार थंय वचून स्वामीक मेळ्ळू आमकां 5 मिनिट अपॉइंटमेंट घेवन आमी अशी आंध्रांत APGSP म्हणून केल्ले म्हणून तांगेलो आशीर्वाद घेवन आमी अशी दवरताय तुम्ही आमकां हेल्प करता म्हणून स्वामी लागी व्हडलें सांगलें आमी तावले स्वामीन आमकां कराय रे तुम्ही सगळ्यांके आमचे गेले भास शिकय रे तुम्ही हें केल्यार आमगेले सपोर्ट आसता म्हणून स्वामीन आमकां प्रॉमिस केल्लेलो आसा विश्व कोंकणी आले हेल्पान तू हे सगळं विश्व कोंकणी सगळं आमगेले APGSP खातीर सांगून कोण कोणे आमकां हेल्प करता केल्यार राजमंड्रीन जेवो एक हॉल बांदून आमगे लाडाक आमी सपोर्ट करून तांकां भायर येवका म्हणून आमी निश्चयार आसाय ते सगळं विश्व कोंकणी आला सगळं विश्वांत सगळं GSP आलांक आमी रिक्वेस्ट करता आसाय आमगेले संस्कृतींतू अशे खाण जेवण करची ಒಟ್ಟುಚಿ ಹಂಗಶಿಲ್ आमगेल जन त्या भागांतू अशे खाण जेवणय आमगेलंत मेळोन घेवन एक विंगडची स्वाद अशे रांदप करतात हंगशचे जन आमगेल खाण जेवण करची ಒಟ್ಟುಚಿ ह्या संस्कृतींतू ह्या राज्यांतू मेळचे खाद्य पदार्थ वापरतात तांणी विंगड विंगड रीतीचे खाण जेवण करच्यांतू आमगेलेय असता आणि हंगाचे एक विशेषय असता ह्या राज्याचे खाण जेवणा लगीशिले आमची गेल रांदपय हानी करतात अशी एक विशेष जाल्ले खाण जेवणाचे संस्कृती हंगस हांव सबिता पै हांव मेगेल गांव कानिंगाड मेलबाम म्हणून योगीश पै तांणी तलचेरी तांगेल गांव हांगा वर्डीक जावन येवन 33 इयर्स जाला म्हाका 2 चेली चेडू एक मलगडी वर्डीक जाला धाकली बेंगलोरा काम करतारस मागीर कस हांगा फेस्टिवल जाल्यार आमी संसार पडव्याक चवथीक पुरो आमगेले रांदप करचे आमची गेल्याची आमगेल घरात ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಸ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರೈ ಚಲ್ಡು ಅಂಕನೆ ಇಷ್ಟ ತಂಗಿಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ आवडतनी मेळन तानी सेलिब्रेट करतना अंगाच रांदप करची ते पप्पू वंकाय కూర म्हणा पुराय आसाची बुरलू तश पुराय आसताची ते सकड करू असं
आमगेले फेस्टिवलाक आमी दाळीतोय तसले सकट रांदप करचे गशी तसल पुरे करवच मला हांव गांव वचून येतान म्हगेल माय आशिल्लीची तांणी आमची गेल रांदय करचेशील चड केन्ना पण तेलुगूय करतालीची मागीर हळूहळूची बायल जनाला उलोवन आनी पुराय शिकिला हांव पप्पू हे पुराय करूक पप्पून तू मस्त वेरायटी दिसता मस्त एक हरू आंब घालनु टोमॅटो घालनु तसं पुराय मस्त ग्रीन्स कसले बज्जी जो पालक जो घालून आनी करताचे पप्पून बदल जावन लायक असता ते रांदे पुराय वांयगणान ಸ್ವಲ್ಪ कಡೆ करताचे हांगा फेमस आंध्रान ಸ್ವಲ್ಪ रांदे आणि एक पणसपट्टू म्हणून एक करताचे कडगी सम कोच्चोन ताजीन एक खूप करशी मस्त लायक असतं ते रांदे तशी ततड आम्ही ते प्रगरा करताची चड करची आमची गेल रांदयची आम्ही आता आमगेल घरांत पप्पूक वेजिटेबल असतं भितर तंतू दाळी तोय म्हळ्यार आम्ही जस्ट एक तन्नी मिरसांग घालून मागीर पण्ण घालचे पप्पून तू ಸ್ವಲ್ಪ पौडर करून आनी घालू असं विंगड विंगड ग्रीन्स आनी घालचे जाल्यार ताजे पण्ण विंगड असता आंब्यान हरू आंब्यान करचे जाल्यार हिंग आनी घालून चांग असता टेस्ट मस्त लायक असता पप्पू लायक असता केन्ना घट्ट असता उपकरशी असता ते एक दळीतोय म्हळ्यार आमी शितांक घालो न्हू पप्पूक तूप आनी घालून खावका मस्त लायक असता हंग नालू यूस जायना हंग एक पौडर म्हण कोन दवरताची ಕೂರಾ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ದವರ್ತಾಚಿ ते सकडी रांदे इंतू घालचे मा सोलू तसं प्रासन अंगारान पंत उग्गी जावचे इझी रांदप अंगाचे मागीर पुळयार तसं पुराय लायक असतं राजी एस बी का मी जाल तितले ट्राय करता रसाची ओट जाव का जनान आमची गेल उल्लोच कत्तिरी व्हॉट्सअपान तू सूर केला वर्ड्स आनी घालनु शिकचे वरी एक पेज बरोवन ताज मिनींग आनी घालताची शिकता सच म्हण दिसता तांणी सुमार 150 वर्सां फुडें तांगेल मूळ गांव सोणू आंध्र प्रदेशाक गेलेले आमगेल लोक बँकिंग हॉटेल उद्यम किराणी व्यारू त्या मातनेशी सनसन दुसर विंगड विंगड उद्यम कोरनु पोट भरचे एक वाट तांणी सोदून काडली तांगेले शक्ती अनुसार तांणी थंय विंगड विंगड रितीरी राबून तांगेल जीवन केले हे करच्यांतू तांणी तांगेल संस्कृती सोड दिली ना जाल्यारी थंय आसचे जनालोटू तांणी मेळका तांणी हांकां आपणावन घेवका ताजे खातीर हांणी मस्त बदलावणे हंगेल जिवनांतू हंगेल क्रमांतू केल्लेले आसा फुडली ओरोन घेवचे नवे मेळोवन घेवचे हे दोन मदेंतू आमगेल जनांनी मस्त कश्ट भोगिल्ले आसा सगळ्यांक नमस्कार म्हाका मस्त प्रौड बीइंग सन ऑफ कमलाकर राव मृदंग विद्वान कमलाकर राव म्हणल्याक हांगा एक रेस्पेक्ट कमलाकर राव म्हळ्यार एक म्युझिक फिल्डांतू एक सगळ्याक एक हाई नांव तेगेलें नांव म्हळ्यार सगळ्यांक एवरीबडी नोस बाप म्हळ्यार कॉमन सगळ्यांक करताच आमी बाप्पा म्हणचे आणू म्हणचे बाप म्हण अभ्यास आमकां तो तेगी सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड विनर मागीर राघवेंद्र स्वामी बृंदावन मंत्रालयाक आस्थान विद्वान कंचिकांब कोटिपीठ आस्थान विद्वान सगळे असतो रेडियोंतू टॉप रेड आर्टिस्ट तशें जावन सगळ्यांतू टॉप असतो सो तागेले पोद्दुकून म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ गंधा रोका मध्य तुग बसतार गंधा वास कशें की ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका केन्ना आर्ट येयले हांवें प्रोग्राम दिता हांवें म्हाका एक 90 सूर केलें हांव शिकचें एक 16 year नंतर हांव मुगूर प्रोग्राम सूर केलें नाव म्हाका आतां 59 years 43 years आय एम प्लेइंग म्हणटा हांव इतकी ऑल इंडिया रेडियोंतू एक ग्रेड आर्टिस्ट जावन आसा रेडियो प्रोग्राम दिता आसता टीव्ही प्रोग्राम दिता आसता आंध्रा राजमंड्री गांव चांग गांव आमचे गेले जे मेलाज्या निमित्त मेलाज्या फर्स्ट हांगा येयले देखून आमची गेले फॅमिली एक मस्त आसलींची हांव वटला आशिल्लें पुडाज्याक आतां तूं कामां सगळें आमचे गेले आसलींची तशें जेवण आमचे गेले मस्तीन येवन तांणी सगळें हांगा स्प्रेड जेवण हे दिकान वेस्ट गोदावरी ते दिकान सगळे वचून तांणी हॉटेल दवर न्हू राज्यान तांकां हेल्प कर न्हू हॉटेल दवरच्याक सगळे मस्त जेवण हांगा स्प्रेड जाल्लींची आमी तेलंगाणच्या सगळ्याक आमी जीएसबी म्हणून सगळ्यांक इश्ट म्हळ्यार तांणी फूड लायक करताची जीएसबी जेन्ना हॉटेल दवरला लायक आसता उडपी हॉटेल म्हळ्यार तांकां आज सगळें फेमस उडपी हॉटेल म्हळ्यार तशी आमगे जीएसबी सगळे जेन्ना हॉटेल जेवण आसताची सगळ्यांक
टेस्ट लायक आसता म्हणलांगे एक जावन आसा. GSB समाज एक 15 years बॅक आंध्रांत राजमंड्रींत आशिल्ले मेगल मांत वी अप्पाराव म्हणून ताणें सूर केल्ले 15 years बॅक GSB AP GSB समाज म्हणून सूर केल्लो तांणी. सूर करून मीटिंग दवरची चुडी पुजे सूर केली तांणीच फर्स्ट. चुडी पुजा सुತ್ತमुत्त जन आपोवन तो प्रेसिडेंट आशिल्लो. मागीर एक गोवाकोर म्हणल्या गांवांत एकलो गोपाल कृष्ण शेणे म्हणून आशिल्लो तो सेक्रेटरी आशिल्लो. तो तेन्ना जावन दोगांनी मस्त ऑर्गनायज केला. ताका हॉटेल तो वे अप्पाराव म्हणून बाप्पान मळगड मांत म्हाका ताणें सूर केले हे प्रोग्राम. ते कशें म्हळ्यार मांतू हांगा सकलांतू ते GSB के प्रेसिडेंट आशिल्लो, केरला समाजाके प्रेसिडेंट आशिल्लो, कर्नाटक संघाके प्रेसिडेंट आशिल्लो. 3 भाशा ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ आमचे कडेन. कन्नड मल्याळ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, कन्नड ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, कर्नाटक ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, आमचे गेले कशी ಗೊತ್ತ ऑटोमेटिक गरला आमचे गेले उलोवचे. तर तिन्नीगे तो मांत प्रेसिडेंट आशिल्लो. सो यूज टू सगळे ते तिन्नी मिळसून तो चंद्रकोना ऑर्गनायज करतालो तो मांत. मागीर हांगाच्यान चांग जेन्ना सांगितलं न्हू ते कांय बाबा तेच मागीर आतां लेटेस्ट रघुवीर मामाक देतरी आमी हांगा AP GSB म्हणून सूर केला. ते एक देवान केल्लो म्हणलें तिरुपतींतू रघुवीर मामा आमचे कडेन उलयतना एक बाप्पार शिश्य तें आशिल्लें. तुमी तूं उलोवचें कोंकणी न्हय म्हणाल तूं कशें केल्लें म्हणलें. कोंकणी तूं कशें केलें कोंकणी म्हणाल. मागीर गुरू गारू गरलागे तेंच भाशा उलोवचें म्हण. ओ कशें ते गुरू गारू नांव कसलें कमलाकर राव खंयचें गांव राजमंड्री. तो नंबर दी म्हाका म्हणाल. तेन्ना मदीं ताणें म्हाका फोन रघुवीर मामा म्हाका फोन केलो. तूं आमचो कोंकणी वय म्हळ्यार वय तुका तेलुगू येयला. मागीर हांव पळय कोंकणी म्हणटरी आमी दोगांयनी जावन वी आर गुड फ्रेंड्स. मागीर आमी ताणें सांगलें मागीर एक असो सूर करया आमी दोगांयनी वचाची ओगे सूर करया म्हणून. मागीर रत्नाकर मामाक प्रेसिडेंट करून रत्नाकर माळ्या वायजाक तांकां प्रेसिडेंट करून रघुवीर शेणे कन्वीनर जावन हांव जॉयंट सेक्रेटरी जावन आनी सुब्रमण्य मामितकी ट्रेजरर जावन 4 वर्स पुढे सूर केल्लें. आमी तशी मिटींग दवरता आसल्यार तांगला उलयता आसल्यार आमी तांणी वयर आमचे कडेन काल मस्त्याना इंट्रस्ट दाखयला वय आमी उरलो काम नासता आमकां कशी म्हणून काल ते बट नंबर नमना बुक घेवन मस्त्यानांनी आमी ट्राय करता जी कशी म्हणून पळया म्हणून सगळ्यांनी घेतला. देवाल्यान सगळें समजल्यार सगळें उलयता वयर दे आर ट्रायींग. तांणी बाबा ट्राय करता उलोवच्याक तांणी ट्राय करता आसताची बाबा अर्जान तारीख असल ते म्हणून निमतां आसताची. आमी मेन करता कसं म्हळ्यार आतां हांगा आशिल्ले जेन आमचे गेले सगळे भयंकर दुर्बल जेन तांकां सगळ्याक कसर हेल्प करता आमी तांकां हेल्प करून तांचे बिजनेस जेवो करून तांकां सगळें हेल्प करून तांकां वेगळो ट्राय करता. बिकॉज तांणी सगळे लॉयल पर्सन आमी सगळे लॉयल पीपल ना. आमी कोणाकय द्रोह करचे न्हय आमी कोण आमचे गेले जेन सगळे आराम जेन तांकां आमी हेल्प करचे तयारी आसा आमकां तशी. मागीर तशी चा शिकता आमचे गेले हांकां स्कॉलरशिप्स आनी दिवन ते आमी करता आसता. AP GSB काल आमी एक 4 चेडवांक दिला तशी कर तशें केल्यार बेस्ट जाता आमचे कडेन वयल्यार ते मेन एम. फुडें चाक आतां एकय चा डिफरन्स आसा उर जेन मिन्स येताची मिटिंग्सांनी येताची तांकां इंट्रस्ट दाखयता आमी कांय करया म्हणटाची. चुडी पुजेक इल्ले तांकां चुडी पुजे बी गोत नाशिल्लें तांकां फर्स्ट टायम चुडी पुजा येवन तांकां खुशी जाली तांकां. दलित व्हरता एकलो आमचे गेलो हांगाच्यो आंध्राच्यो हे दलित कितले काल जाली दलित म्हणून बुरकून जेवलो तो कितली खुशी जाली म्हणून दलित पळोवन अरे कितले काला दलित करता म्हणून 25 years जालें की दलित खावन ताणें तो आंध्रांत आशिल्लो मनीस खुशी जाली तो अनुभव कितली खुशी ना दलित हे हा पावपळ तशी. आतां आमी तशी जावन मेळ्ळार तांकां कळटा कशें कशें खावप कशें कशें आमकां रिती रिवाज कळटा. चुडी पुजा नेक्स्ट टायम चविती करतकी सुता पण करतकी केल्यार सगळ्यांक कळटा आमी आमगे परब अशी आसता म्हणून कळटा सगळ्यांक. तशी प्लॅन करता आसता आमी वर करता देवाल्यान चलता आसता. फर्स्ट हॉटेल मॉडर्न हिंदू हॉटेल आशिल्लें मॉडर्न हिंदू हॉटेल. मागीर श्रीनिवास म्हणून मागीर शांतीनिवास म्हणून मागीर मॉडर्न हिंदू हॉटेल जाता तर शांतीनिवास मस्तकार आशिल्लें. ते हॉटेलांत शांतीनिवास टिफीन करता म्हळ्यार ताका एक स्टेज रस्का आशिल्लें भितर जेन भितरलींच शादनास हॉटेला काप चर्च म्हळ्यार भितरलींच आनी ते स्टेज क्वालिटी मेंटेन करता तांचे कप सासर प्यूर वायट जेवण आसतालें काय हांव आयकूंक सगळें आयकलें तशी. ರಾಜಮುಂದ್ರಿಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಾಚೆ ಮುಖೇಲಿ ಜಾವನಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ರಘುವೀರ್ ಶೆಣೈ ಹನ್ನಿ ಜಲ್ಲೆಲಿ ಸಾಗರಾಂತು ಮಾಗಿರಿ ಶ್ರೀ ನಂದ್ಯಾಲ್ ರಘುವೀರ್ ಶೆಣೈ ಹಂಗೆಲ್ ಬಾಯಲ್ ಜಲ್ಲಿ ನಂತರ ತನ್ನಿ ತಂಗಲೊಟ್ಟು ಹೇಗವ ಗೆಲ್ಲೆತಿ ಥೈ ಗೆಲ್ಲೆಲ್ ಕಡೆನ ತಂಗೆಲೆ गांवच्यो उडगासेवनु थंय जेवचे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सकट उडगासेवनु तांणी थंय तसलो एक संघ बांधून हाडलेलो आसा. तांणी कसं उलयतात ती म्हण आयकुया.
सगळ्यांके नमस्कार. मिगेल नाव गीता रघुवीर शेणै. हांव नंद्याला आशे आम्ही. हांव ऍक्च्युली बॉर्न अँड ब्रॉट अप जल्लेले सागरांतू. व्हडलीक जावन हांव नंद्याला येवन पावली. सो मिगेल बमणाल नाव येवन रघुवीर शेणै म्हणून तन्नी दोंडरंगडीची. तशी व्हडलीक जावन येतरी हंग आमगेल समाज ना आमगेल नंद्याला अंतू एक 3 to 4 फॅमिलीज मात्र अशे. सो गाव सागरांत कशी म्हळ्यार मस्त समाज आसा लायक गमत कार्यक्रम हे पुरा पळोवन होड जालेले हांव. सो व्हडलीक जावन येतना हंगा आमगेले एक समाज ना हंगा कसले आम्ही कार्यक्रम करता जाल्यार एक गांवा वचका आशिल्ले. म्हगेल बामणा थंय वचका नाल्यार अम्मा थंय वचका थंय गेल्यार मात्र आमके कसले कार्यक्रम पळोवप तसले एक भाग्य मेळटा आशिल्लें. तशी ते एक चूर मनांत एक विंगड विषय पुरा आमी चांग आमगे लायफ स्टायल पुरा लायक असल्यार वरेका आमचे एक समाज ना म्हणजे एक बेजार आशिल्ले. सो एक 4-5 वर्सां पुढे स्वामीन एक वेळा नंद्याला भेटी दिलेलं आसा. त्या समयारी मिगेल बम्मुಳು रघुवीर शेणೈ तनका हंग आमगेले आंध्र अंतू मस्त जन आमचे गेला सर तुम्ही पुरा ಒಟ್ಟು जावन एक समाज कराची म्हण त्यांनी एक प्रेरणा दिलेलं आसा आशीर्वाद दिलेलं आसा. त्या प्रमाणारी हन्नी आणि एक 4 वैजाग अंतू रत्नाकर मामणू तशीची राजमंड्री योगीश मामू आणि नेल्लूर अंतू मुरलीधर माम हंगेल पुरा जनाल सहकार अंतू आम्ही 2018 ನಂತೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ GSB ಸಮಾಜ ಮಡೆ ಕೋರ್ಗೆನು ತೈತುಕುನ್ ಅಮ್ಮಿ ವರ್ಷ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋರ್ಗೆನ್ ಎತ್ತಾಸಚಿ ते हंतूची विशेष जावन लास्ट इयर के नेल्लूर ಅಂತ आम्ही एक सामूहिक चूडी पूजा म्हळ्यार हंग आशिल आंध्र आशिल बायल मनशांक चूडी पूजा म्हळ्यार कसं म्हणून गोतना तसं आम्हाला तन्नी पाप केरळा तुकुन सम 3 जनरेशन बिफोर तुकुन येऊन तन्नी सेटल झालेली तंक आमगे क्रम हे कसने गोतना तंक आम्ही तिळसुका म्हणजे हाजेरी आम्ही लास्ट इयर नेल्लूर अंतू एक 50 मेंबर्स ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ಗೆನು 50 मेंबर्स बायल मनुष्य आणि दरी मनुष्य बरोबर कोण आम्ही एक सामूहिक चूडी पूजा सत्यनारायण व्रत कोरनु तंक चूडी पूजे शास्त्र तन्नीवे कोरताशिले बट वर्ले पर इन्क्लूड कोण आम्ही हे केलं. आमगेल आंध्र GSB समाजाक आणि वर्ले गाव आशिल समाजाक एक डिफरन्स कसन म्हळ्यारी ते एक गाव एक समाज असं हंगा आमगेल आंध्र आशिले ಒಟ್ಟು जिल्हे मेळ एक आम्ही समाज केला हंगा. सो आणि कसं झालं म्हणजे 2-3 जनरेशन तुकून हंग सेटल जावचे वसून तांकां तेलुगू सोडल्यार आमचे गेल भाषा येताना सो आम्ही हे कार्यक्रम केलता प्रति सारी आमचे गेले उलोका कोंकणी म्हणजे चेडवांक शिकोका. तशी लास्ट इयर मोटिवेशनल कॅम्प दवरनु ते अनुपमा शेणै माई आपण आमचे कोंकणी भजन हे पुरा शिकलेलं असतांका. तशी युट्यूब अंतवरेका मस्त चॅनल्स असाची तंतू कोंकणी शिकचे एक अवकाश अस म्हणून आम्ही तांकां सांगला. तशी मुखार सुनू आता थोडे ट्राय करता असाची मुखार सुन आमी थोडे दिवसान आमगेले आंध्र आशिल वरेक कोंकणी उलयताची म्हण हांव लेखता असं आमगेल फ्युचर वरेक लायक असता आमगेल चेडवां मुखार सुन शिकून येताची म्हण हांव म्हाका एक अवकाश दिलेले जेव्हा वर्ल्ड कोंकणी केंद्र तांकां मस्त धन्यवाद. ರಾಜಮುಂದ್ರಿಂತು ಜೌಚೆ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ आणि सत्यनारायण पूजा कार्यक्रमाक विशाखपट्टणमातुकुनु आयली एक उमेदेची माई श्रीमती संध्या रणजित हानी ह्या विषयी कसं सांगतसच पळवूया. मिगेल नाव संध्या विशाखपट्टण सुकुनु आम्ही आज हंगा चूडी पूजेक बार लायक कोण जाले राजमंड्री इंतू सगळ जाण येवनु आमगेले कैरी मात्र चंगपणार चोमकोन दिले सगळ्याके नमस्कार धन्यवाद सांगत असा. आम्ही मंथली जेव्हा कशी जाल्यारी एक गेट टुगेदर म्हणून दवरून घेताय गावांतू ते कसले वरमहालक्ष्मी पूजे जाल्यारी नवरात्री आगोस्ट जाल्यारी भारी लायक कोण करताय. आम्ही 15 फॅमिली असा वैजागांतू अडना जाल्यारी चड एकमेळेन उच्चुका म्हणून लेखत असा. राजमुंद्रीचे ह्या कार्यक्रमाक येऊन पाविले डॉक्टर प्रशांत प्रभू आणि श्रीमती डॉक्टर रेखा प्रभू हानी अटेंड करचे असल सामूहिक कार्यक्रम ह्या दोन्हीचे. असल कार्यक्रमाक गेलेले तेन्ना थंय आमगेल समाजाचे कोंकणी उलोवचे जनालोट्टू एक मेळच्या जाता तशीची वैद्य जावनू हानी तांकां कांयपुणी सहाय मुखार करू जाता म्हणलेले एक विशाल मनोभावानी हानी असल कार्यक्रमांतू भाग घेता सके. बेसिकली आम्ही विजयवाडा 15-16 वर्सां आसता. वी हॅव सेटल्ड इन विजयवाडा. आमगेल चेडूं थंय आसाची दे आर ऑल्सो गेटिंग एज्युकेटेड विजयवाडा बट मस्त आमची गेली जन नान थे नॉट 1 or 2 families देर नॉट मोर देन 1 or 2 families म्हणून आमकां रघुवीर माम आमगेलो टच आयलो थ्रू वन फंक्शन अँड ही गॉट आमकां कनेक्ट जालो. ताज मागीर तो आमकां असल सकट फंक्शन्स वेर ऑल आमची गेले वी गेट टुगेदर एट डिफरंट प्लेसीस इन आंध्रा तशें आमी मेळ सुरू जाले. दिस इज अवर दोन्ही फंक्शन. आम्ही लास्ट टाइम हांग तिरुपती मेळ्ळले स्वामी थंय आशिल्लेची स्वाम्याल दर्शन जालें आणि थंय एक फंक्शन ऑर्गनायज केलेलें
where more than 300 families आयले. कोविड अंजा तरी I think हे सेकंड फंक्शन. सो त्यांनी आमकां सांगिल्लें अशी पूजे बशाची यजमान करून तुम्ही करया आपण म्हणून मेळ्ळे. आणि एक रिजन म्हळ्यार वी कॅन गेट टू नो पीपल. आमची गेल्याक आमकां गुर्तू जाता, आमकां कळटा. मस्त जन म्हळ्यार डीपर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्रा, मस्त जन म्हळ्यार इन डेकेड्स दे हॅव नॉट बीन इन कर्नाटका टच. सो तांकां आमची गेल्यान येना. हाफ वॉज इन कोंकणी, अर्द तेलुगूंतू. सो त्यांनी बेसिकली दे वॉन्ट टू गेट इन टच, बट तांकां बेसिकली टच ना. आणि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द लोअर मिडल क्लास स्टेटा. सो कमिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू दिस प्लेस तांकां बारी कश्ट जाता. सो त्यांनी आयिल्ले सताक आमकां एक मेळूं जाता, परिचय जाता. आणि सेकंड रिजन म्हळ्यार आमी विजयवाडा डॉक्टर्स आसून तांकां कसले हेल्प जाय जाल्यार मध्य मध्य कोणे एक जण फोन करता आमकां, सो वी कॅन हेल्प देम. सो त्या उद्देशार आमी केन्नाय टाइम मेळ्ळो ते शेवचे हांगा. तशी येवन सगळ्यांक मेळ्ळ एक दिवस स्पेंड केल्यार थोडे खुशी जाता, कळटा आमकां. अँड आमचे गेल्यार थोडे उलोवचें जाता आमकां. त्या एक मोस्ट इम्पॉर्टंट रिजन कोणे मेळ्ळाचे आमचे गेले. सो तशी त्या उद्देशार आमी. आणि राजमंड्री हॅज द हायेस्ट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कोंकणीज. बेसिकली मँगलोर साइड आईल मंच फर्स्ट, राजमंड्री काकीनाडा साइड आयले बिकॉज ऑफ द पोर्ट and connectivity by rail. So विजयवाडा आणि कोणे येनीची विजयवाडा और विशाखापट्टणम साइड मस्त उणे हांगा आशिल्ले चड कॉन्सन्ट्रेशन. बट आत्ता म्हाका बेसिकली मस्त गोतना बिकॉज हांव तितली तांतूं डीप वचन बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन. बट रघुवीर शेणे मॉम कीप्स टेलिंग समथिंग आणि आमकां जाल्लें तितले आमी हेल्प करतात तशें. एब्सोल्युटली गांवांत सगळ्यान वक्त मेळ्ळो एक फॅमिली 3-4 जण फुडें आसता आमगेले घर कडेन. हांगा हांव एकली नर करची विजयवाडा. आय डू इट एवरी फ्रायडे अँड संडे. आज गंमत जाली, खुशी जाली. सगळ्यांक एक ताजें नॉलेज कळ्ळें. हांगा जनाक चुडी पुजून वता, बट तांचे कडेन नॉलेज मेळ्ळें कसं करता म्हणून सांगलें तिणें रघुवीर शेणे मामा बायलेन. हांगा ಮೂಲತಃ ಕೊಚ್ಚಿಚ जावन आशिल्ले श्री सत्यनारायण पै हांणी रेल्वेंतू काम कोरन सती. आनी तांगेल पत्नी श्रीमती नळिनी पै हांणी फुडें ब्रह्मावरात जावन आशिल्ले ती. हांणी हांगा मस्त वस्तुकून राबता सती. हे हांगेले दोनी पिढी, तिन्नी पिढी चेडूं म्हळ्यार हांगेल चेडूं विंगड विंगड रितीचे प्रोफेशनल एज्युकेशन घेता सती म्हणून हांणी सांगता सची. आमी पळयल्यार वलसीत जावन आयिल्ले हांगेल आनम्मा, नंतर हांणी आतां हांगेल चेडूं हांगाची जावन गेली ती. हांणी सांगचे प्रकार थंय आमगेले फूड तुकून हांगा तुकून गेलेल्यान सगळ्यांनी सादारण जावन हॉटला व्यारू प्रारंभ केलेलो. हांगा तुकून खंयची कोण गेल्यार उडपी हॉटल म्हणून हांगाचे रितीचे खाण जेवणाचे हॉटल कोरून हांगाचे खाण जेवण थंय प्रसिद्ध आसा म्हणून हांणी सांगता ती. आम्ही आंध्रा विशाखापट्टणम दाखवून आयली ती. मागेले मावान येवन एक 80 years जाता कोची दाखवून आयली तांणी. तांणी आयिल्ले नंतर तांकांनी कोचिंग कोणी ना ती हांगा सेटल जावन हांगा चेडूं हांगा वेर पुरे जावन हांगा मायग्रेट जावन गेल्ली ती. मागेले नानाय तशीची तांणी उडपाळगी ब्रह्मावर दाखवून आयली ती. तांणी राजमंड्रीला ग्रापता ती. तांणी हांगा सेटल जाल्ली ती जाल्यार आमकां ते ब्रह्मावरांतू सोयऱ्यान आसून ते कडेन वचचे येवचे जाता आस. तशे निमित्त आमकां कोंकणी उरल्याचे ते पुरे आस. हांगा येयले नंतर हांगा आनी मायग्रेट जाले नंतर पुरे जण तेलगांतू चेयान जावचे. आणि आता पुरे जण न्यू जनरेशन आमचे चिक्का म्हणून एक प्रयत्न करता आसा. म्हाका नाम सचिन नारायण. हांव विशाखापट्टणम दाखवून आयली. हांव रेल्वेंत काम करता. म्हाका पुरे कोंकणी येना. म्हणल्यार गांवांत म्हागेल्या गांवांत तेलुगू पुरो येता. भायर वचून तेलुगू उलयन पुरा विसरले कोंकणी. हांव युट्यूबांतू पळयलां टीव्ही सिरियल्स कसन की युट्यूबांतू सांगता कोंकणी कशी पूजा कसन समथिंग. I'm watching Konkani. I'm watching that YouTube. That why I'm telling to other people also to learn Konkani. APGSBचे सहकार्यदर्शी श्री रत्नाकर रणजित कुमार मल्ल्या हांणी सांगचे प्रकार युवजनाक मेळोवन घेवन ह्या संघांतू मस्त कार्यक्रम चलता सती. हांगेली बायल कोची दिक्कडची दुखून तांणी थंय तुकून आयल दिकून तांणी मस्त कोंकणी तांगेल घरांत उलोत तशी सगळ्यांक घरचे सदस्यांक करता ती. तशें जावन तांगेल घरांत कोंकणी आनीकय जिवीत आसा. एके
युवजनांमध्येंतू कोंकणी उलयतली मस्त उण जेल्ली ती म्हळ्यार एक विचारू हांणी आमकां सांगलो. म्हजें नांव रत्नाकर रणजित कुमार मल्ल्या. हांव जॉयंट सेक्रेटरी APGSB. यंगस्टर्साक स्टुडंट्साक मोटिवेशन क्लासेस सगळे दवरले. स्टुडंट्साक मोटिवेशन क्लासेस, नेक्स्ट कम्युनिटी स्किल्स SCC सगळे दवरलेले आसा. नेक्स्ट तांकां कल्चरल प्रोग्राम्स ते सगळे दवरलेले आसा. आनी मॅक्झिमम आमगेल्या आंध्रांत मस्त जनाक एक्स्पेशली यूथ कोणाके आमचे कडेन येना, कोणाय उलोवप ना. द रीजन इत्ते म्हणल्यार मलगडा कोणे घरांत आमचे कडेन उलोवप ना. दट इज द रीजन. म्हाका केशी म्हणल्यार म्हाका 2004 वडीक जाल्ले. म्हगेले बायल फ्रॉम कोचीन. ती कोची सुकून इल दुकून आमगेले फॅमिली सकटे घरांत आमगेले चिल्ड्रन सकटांके कोंकणी आसता. बाकी सकटे हंगंग लगी गांवांत सुकून वड्डीक कोरून कोणाके तेलुगू मात्र उलयतात. तांणी सकटे तेलुगू मात्र उलयताय, कोंकणी कोणाके येना. दट इज द प्रॉब्लम. आम्ही तीसीची आम्ही APGSB फॉर्म जाऊन जेतरी एव्हरी इयर मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आम्ही एक गेट टुगेदर दवरता आसता. सकटांके एंच सांगता आसता. सकटे येवका, सकटे मेलू कोंकणी शिकूका, भास शिकूका म्हण सकटांके सांगता आसता. तांचो इंट्रस्ट आसल्या लाल मात्र येता आसता. आता ताजे पर्यंत चोयतना आता चिक्के इम्प्रूव जाल्लेलो आसा. आणखी मस्त जन आसता आनी कोणाके आणखी कळना. तांकां शिकूका म्हूण आसता आनी शिकूच्याक कोणे हलना. एकले गांव आसतले न्हय, तांकां सकट्यांक शिकूका म्हळ्यार शिकूच्याक काय तांकां हल कोणे ना. तावले आमी सांगलेलो आसता. आतां यूट्यूब आसा, टेक्नॉलॉजी सगळें आसता न्हय, सोशल मिडियान सगळें चोवन सकता आमी शिकूं येता म्हूण सांगलेलो आसता. तशी भजन गिजन सगळें आमगे गांवांत आमगे घरांत एव्हरी इयर दसरा टायमाचेर भजनां जाताले. चुडी पूजा भजना ते सगळें जाता आसता आमगेलें. नेक्स्ट कार्तिक मासांत सत्यनारायण ते सगळें करता आसले. मेन प्रॉब्लम इतलें म्हणल्यार मेन भाशा भाशा तेंची प्रॉब्लम. मॅक्झिमम पंडे म्हणल्यार कोणाक शिकवान कांय ना. आतां तशी न्ही, सगळे चांग कोण शिकता आसता. मिनिमम इंजिनियरिंग तशी ग्रॅज्युएशन सगळं करता आसता. सगळे तशी चांग ज्वेलर करता आसता. मस्त जन सॉफ्टवेअरांत जॉब करता आसता. एक गांवां वता आसता भायर सगळे. मेन भाशा प्रॉब्लम. भाशा इतलें म्हणल्यार मलगडा कोणी घरांत उलयना दुखून पंडे म्हणल्यार म्हगेले बाप्पा अम्मा ते सगळं आसतना तांकां सगळ्यांक भाश घालता. आतां तेची अम्मा बाप्पा कोणाक भाश घालना, तांणी उलोवंक ना. तेंचे यूथ मॅक्झिमम प्रॉब्लम जाता आसा. आतां एसी आमी गॅदर जाताना सगळ्यांके दुसरी तांकां सगळ्यांके भास शिकूका म्हणून आमी चोयता. एक्चुअली आतां कोणाके रिलेशन म्हणल्यार ना. यंगस्टर्स कोणाके रिलेशन म्हणल्यार ना. सगळे फोन मोबायल नाजाल्यार भायर फ्रेंड्स तेची बोमताय. आमगेले रिलेशन म्हणल्यार आमगेले चिल्ड्रन सगळ्यांके कोण कोण आमगे रिलेशन आसा म्हणून सगळ्यांके कळटा. तशी म्हगेले बावा चिल्ड्रन कोणाके कळना. इतलें म्हणल्यार तांकां इंट्रस्ट ना. म्हगेले बावाक इंट्रस्ट ना. तो दुखून तांगेले चिल्ड्रन कोणाके ना. तशीच एक्चुअली पेरेंट्स ओपिनियन केसेस म्हणल्यार सगळ्यांके चिके मस्त केअर जावका. आमकां केसी ना नवे आमगे चिल्ड्रन सगळ्यांके चिके मस्त दुड्ड आसलो हालाक दिवका. ते सगळें चोयता सिर्वे आमगेले हालाक दिवका, आमगेले जाती हालाक दिवका म्हूण कोणाय चोयना. सगळ्यांके मेन रिजन फायनान्शियल. आमकां ना नवे आमगे चिल्ड्रन बरी चांग कोरून दिवयत म्हूण सगळे भायर हालाक दिता आसता वड्डीक. आनी एक प्रॉब्लम इतलें म्हणल्यार ಚೆಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲರಿ आम्ही बायच्या दिताय मँगलोर जवळ कोची जवळ तशी ಚೆಲ್ಲಿ आम्ही पेटते बाहेर स्टेटस कोणीही आमका ಚೆಲ್ಲಿ दिना ते एक प्रॉब्लम चांद दूर नवे विशाखापट्टणम आंध्र मल्लरी कर्नाटक सुकून आंध्र मल्लरी मस्त दूर काय ना तेसी सक्टे लक्कोर्नु तंग सुकून अंगवरके ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ चांद प्रॉब्लम जाता सर ಚೆಲ್ಲ मल्लरी करे आव तेसी मेगे आवा मेगल बाव तगडके कोची सुकून आलेला सर तेसी चांद ऊने मैक्सिमम 10% पुरी ना बाहेर सुकून आमच्या ಚೆಲ್ಲಿ आम्ही एक्चुअली आमगे सगळे सांगता सर मला हंग मलगडा सकते चिके माइंड सेट मार जाओ का सगळ्याले फायनान्शियल आता हंग येयला सर आम्ही हंग येयलारी आमगेले सभा दवरनु कसले मीटिंग दवरनु गॅदरिंग दवरनु तुम्ही सगळे येवका म्हणून सांगता ना येयलारी आमकां कितें मेळटले आमकां काय बेनिफिट आसता तशी निमगे सुरवे एक्चुअली बेनिफिट इतले म्हणून इमिडिएट बेनिफिट जावं का सगळ्यांक इसी जीएसबी ऑल सगळे इन्क्वायरी जाल्यारी फ्युचर डेव्हलपमेंट आसतले फ्युचर चांगलं आसतले म्हणून सांगून तुमगे चिल्ड्रनांक सगळे चांगलं आसतले म्हणून सांगून आमी सांगता सर तांकां तेशी काय ना आता इमिडिएट बेनिफिट जावं का
तेज तरी आमगे येयलरी तांगा सुकून आमगे एमच्या चार्जेस ते सगळं प्रॉब्लेम नवे आमगे ब्यार सगळं वेस्ट जातले ते सगळं आलोचन करताय ताजे काय तरी मस्त जन समाव येणी मिनिमम 2-3 years तकून चोयताना चिक इम्प्रूवमेंट जल्ले आता काय कल्पना आता आम्ही तुम्ही चोयलेलं आज जल्लेलं प्रोग्राम सगळं मस्त जन आता अटेंड जात असता फ्यूचर 99% सगळे इन्वॉल्व करून तांका इंटरेस्ट असताना म्हणून आम्ही चोयत असतो फ्यूचर प्लॅन मला मेन एस्पेशली आमका ओके शेल्टर जॉब का मेन रिझन त्यांची मला ఎక్కువ गावांत सगळे असले ते जातले आता आमगे प्रोग्राम वितवारी 13 डिस्ट्रिक्ट्स अंतू आमगे ऑल सगळे असता ताजे तरी आम्ही डेव्हलप चंदक प्रॉब्लेम जात असता मेन आमगे एम इतु मला एक शेल्टर केन जल्लरी मस्त नेल्लूर जवो नेल्लूर ऑलरेडी असता जीएसबी असता तांगा ऑलरेडी शेल्टर असता एस्पेशली आंध्र अंतू एटलीस्ट राजमंड्री जवो केन जवो एक शेल्टर घेऊ काम हम चोयत असता फ्यूचर 99% फेस्टिवल्स सगळं आंध्र फेस्टिवल्स मात्र करते हम सुत्ता पूर्णमी ते सगळं आमगेला गरकड मात्र मस्त जन काय कोण एस्पेशली भाषा कुलचाल मात्र करते राजमंड्री अंतू एस्पेशली विनायक चतुर्थी पुढे गौरी पूजा म्हणून असतं वायना पूजा म्हणते कर्नाटकाला सगळे करते नव्हे ते वायना पूजा मात्र आमगे चांग करून करते मस्त जन ತಂಗ ಆಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಾಪೂರ್ಣಮಿ ಆಮ್ಗೆ ಗೆಳತಿಯರು ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೂ ದ್ವಾರಕಾ ಗೋವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇರಳ कर्नाटक आणि आत्ता आंध्र प्रदेशांतू आशिले आमगेले जनाले परिचयू आम्ही आज करू प्रयत्न केले विश्व कोंकणी यात्रेचे ह्या अंकांतू आम्ही राजमुंद्री गावांतू वस्ती कोरनसचे आमगेले जनाले परिचय केलेले आसा आमगेल जन स्वाभिमानी जन तांणी खंय गेले की थंय कितले कष्ट आयल्यारी राबून तांगेले कला तांगेले विश्वासू दवरनु तांणी काम कोरनु तांगेल जीवन तांणी सुगम करून घेतले गेलेल कडेन तांणी थंयच जनालोट मेळनु जाल्यारी तांगेल संस्कृती सोडशी मस्त कष्टारी तांणी तांगेल जीवन बांधून हाडले असले आंध्र प्रदेशांतू राबिले आमगेले भाव भयण्याले परिचय आम्ही ह्या एपिसोडांतू कोरून घेतले विश्व कोंकणी यात्रेचे मुखावेले एक स्टॉपांतू अनेक गावांतू आशिले आमगेल जनाले परिचय करच्याक प्रयत्न आमी करतात तुम्ही सर्व हे अंक पळयाती तशीची तुमकां हे पळोवन कसं दिसले म्हणलेले हांगा कमेंट्सांतू बरोवन आमकां कळयाती एक लायक दियाती आणि ह्या चॅनलाक सबस्क्राईब कराती धन्यवाद